सगळी आमी एकठांय जावया. पान 13 A26 पेज 13. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंदाचो ताका सोया, कारण तूं घडोवप दोनया, जिवितांत तूं सोडूं दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, कारण तूं घडोवप दोनया, जिवितांत तूं सोडूं दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. देवानी व्हरलो देवोचे, इस्रायलाचे भोवत भोवचे, समाजाया सोडा तुरा, कोण्या गाया तुमचो दिनवास, कारण तूं घडोवप दोनया, जिवितांत तूं सोडूं दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, कारण तूं घडोवप दोनया, जिवितांत तूं सोडूं दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार आयच्या ह्या मिसा समारंभात जरूय भायल्यान पावस आसा तरूय आमी वेळ काडून ह्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जाल्यार देवाक दिन वासुया. आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार, जेजूच्या काळजाक भेटिल्लो उरपिल्लो दीस. मागुया तेच काळजा लागीं आमचीं काळजां ताचे काळजा सारकीं कर. हे मीस मार्ता विएगास y रोद्रिगीस हिचे पासून आमी भेटयता. स्वर्गीच्या बापान आमचे सोंपून गेल्ले भयण मार्ताक सासणाच्या विसवान घेवंक मागतना आपापलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून मागुया. शॅरलीन कार्दोज आपलो वाडदीस समारंभता, तिकाय देवाची कृपा आनी बरी भलायकी मागुया. जायते आमची भाव भयणां पावसाक लागून, पावसाच्या वाराक लागून जायते तरेच्या त्रासांनी पडलेलीं आसात. एके भाशेन जायते जागे गोंयांत बुडल्यात. बिचोली, बारोदा, सांगी वाठारांत लोकांक ओड्यांनी वाटायल्यात. मागुया आमची आनी समेस्तांची देवान राखण करपाक, सांबाळूंक, फावो तितलो पावस घालून आमकां सगळे तरेच्या बरेपणान भरून आनी सगळे तरेचें वायट आमचे वेलें पयस करून ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, जेजूचें काळीज आमकां सगल्यांक आमंत्रण करता जाल्यार भोव करून ह्या म्हयन्यांत आमी आमच्या याज्ञिकांची परब करता. गोवळ्यांचो दीस मागुया. सगळे गोवळ्यां पासत जे आपले पोरचे खातीर वावुरतात, जेजूचे काळजा सारके ते जावं. मागुया आमच्या भारत देशा पासत स्वतंत्रायेचो दीस आमी पाळटा. आमचे भारत देशाचे आनी आमचे गोंयचे राज्याचे फुडारी, सेवे चाकरीचे मनीस जावं आनी आमकां सगल्यांक जेजूचे काळजांत आसरो फावो जावंक. हांव पातकी सोपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, मनाचे चिंतनांत
सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्य सदांचो कुवार मरीक सगळ्या दिवसांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बोवांगडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya Kaklutko, Soumya Kaklutko, Soumya Kaklutko, Soumya Kaklutko, Krista Kaklutko, Krista Kaklutko. प्रार्थुया. जेजूचें काळीज आमकां आमंत्रण करता. आमी तोखल्या, आमी बारान चेपल्या, ताचें समाधान अनुभवया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुजे प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वोन्निता आनी ताच्या उप्रिमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलेलीं कुरपेचीं सुबाम देणी घेवन दादोशी जावन आनी ताचे काळजांत आमकां चेपलेल्यांक, भायर आयलेल्यांक, नोसोक जाल्ल्यांक शांती आनी समाधान फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरमियसाक सर्वेस्पराचें हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बोजूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फॉर्मायल्यांत तीं उतरां तुवें कळीत करूंक जाय, एक पूण उतर चुकयनासतना. घडये तीं आयकतलीं आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तुमच्या कर्तुबांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोस धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या ते सुमूर्ती प्रमाणें तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशी परतून परतून धाडलां त्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्याच्या उतरांक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रिथुमेवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरमियस हीं उतरां उलयतना याज्ञिकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे पोरजेन तीं आयकलीं. सगळे पोरजेक सर्वेस्परान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातूच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवांक
कित्याक बाकीत केलाय? आनी सगळे पोरजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरमियासाक वेडो घालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळोवकार. आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो दुयेंस सुरतात ते, जाल्यार म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावंक म्हजी बाबड्याची सोकोत पावना. तुमचें हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें बाबानो तुमकां परत दिवचें? जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भाव भयणी मदें परको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात तांच्यो केण्ण्यो म्हजेर पडटात. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. Sorvespora, 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 sorvespora. देवाचो शब्द सासणांक तोखता. त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां पुरगटल्या. Sorvespora, 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळ्यांच माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपले काशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांनी अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची? हो तोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? आनी ताची भाव भयणां आमच्या मदीं रावतात न्हय? आनी ताका हें सगलें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. जेजून तांकां म्हळें, एक प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविश्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विजमितां केली नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत पाप साहेब आमच्या लागीं एक विशेष संकल्प इंटेन्शन पासत मागूंक लायता. आनी तें इंटेन्शन जावन आसा, राजकीय फुडारी आपले पोरजेचे सेवेक आसूंक, मनशाचे पुराय उदरगतीक आनी समस्यांच्या बरेपणाक वावरूंक, नोकरेंतल्यान भायर पडिल्ल्यांची काळजी घेवंक आनी गरिबां सवें मुख्य लक्ष दिवंक. हें इंटेन्शन बाबा भयणीनो, पॉलिटिकल लिडर्स ऑफ ऑल कंट्रीज, राजकीय फुडारी म्हळ्यार पॉलिटिकल लिडर्स, हांचे पासत मागूंक पाप साहेब उलो मारता. आनी काय बरें आमकां भारतांत आसलेल्यांक हेंच्यांनी लोकसभा चलता, राज्यसभा चलता आनी परबरी आमची विधानसभा चलता. आनी आमी जायते जाणां तुमी पळयतात लायव्ह डिस्कशन्स, क्वेश्चन आन्सर, कॉलिंग अटेन्शन मोशन. तुमी पेपरांचेर वाचतात संवसारांत शिंपडलेले राजकारणाचें कशें चलता तें. पाप साहेब एके भाशेन हुस्क्यांनी मागता, राजकीय फुडारा लागीं कितें मागता?
पोरचेचे सेवेक आसूंक. फर्स्ट थिंग that they are at the service of the people. दुसरे सुवातेर मनशाचे पुराय उदरगतीक, डेव्हलपमेंट ऑफ द ह्युमॅनिटी आनी समेस्तांच्या बरेपणाक वावरूंक. आनी तिसरे सुवातेर गोरिबां सवें मुख्य लक्ष दिवंक. that they give attention to the poor, the underprivileged, the marginalized. भाव भयणीनो, हांव रडटां म्हज्या देशाक आनी देश रडटा म्हज्या बेसाक. अशें कितें आज आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां विशीं सांगूं येता. खंय पावल्या आमची लोकशाही, डेमोक्रेसी. आतां आमी 15 ऑगस्टाचे छाती फुलोवन व्हडलो बावटो, तिरंगी बावटो वयर काडटलो. कित्याक? देशाक मान दिवंक, देशाचे स्वतंत्रायेचो दोबाजो करूंक. पूण खरी स्वतंत्राय हाडटले जाल्यार पयले सुवातेर आमचे सेवेक आसलेले, निवडून काडलेले, जावं ते मागीर आमचे 40 आमदार, जावं ते मागीर आमचे 540 आनी 3 लोकसभेचे वेंचून काडलेले उमेदवार, तशेंच राज्यसभा हाका वेंचून काडलेले प्रतिनिधी आसात काय तयार पोरचेचे सेवे खातीर वावरून? विधानसभेन जायते कितें उलयतात, म्हाका विचित्र दिसता आनी हांसूंक येता जायते फावटी. हाव मच वील बी इम्प्लिमेंटेड? वॉट वील बी इम्प्लिमेंटेड? जायते तरेचे कट मोशन्स आनी कॉलिंग एटेन्शन मोशन्स आनी कितें जाता. कला अकादमी पावता ती पावताच. रस्ते पिडा जाले ते जालेच आनी आनीकूय जातले. पोरचेचे सेवे खातीर आसूंक, दीस इज द प्रायमरी एम ऑफ ऑल पॉलिटिकल लिडर्स. आनी देखून म्हाका जाल्यार कोणूय एक मंत्री ते मोटर घेवन आनी ताचे मुखार फाटल्यान पुलीस येता तेन्ना म्हाका खरेंच मनांतल्या मनांत खूब राग येता. लोकांची सेवा करतले जाल्यार भासीन वचूंक जाय ताणें. भासीची परिस्थिती पळोवंक भासीन वचून जाल्यार गमचें ना. जायते फावटी आमच्या रस्त्याचेर कदंबा भासी बंद पडलेल्यो आसात आनी तांकां झाडां लायिल्लीं आहात, तांचेर व्हरून मारी नाकात. सेवे खातीर खंयचेय पॉलिटिकल लिडर्स बाबसाहेब मागता पोरचेचे सेवे खातीर आसूंक प्रायमरी एम ऑफ द लिडर्स. दुसरे सुवातेर मनशाचे पुराय उदरगतीक, एंटायर डेव्हलपमेंट ऑफ ह्युमॅनिटी, मनशाचे पुराय उदरगतीक आनी समेस्तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक. फॉर द वेल बिईंग ऑफ ऑल पीपल. दीस इज द एम ऑफ आवर पॉलिटिकल लिडर्स. दीस शूड बी, बाबसाहेब म्हणटा, एम ऑफ आवर पॉलिटिकल लिडर्स. आनीक सिर्वीस ना तांकां सिर्विसो आनी गोरिबां सवें मुख्य लक्ष दिवंक, मुख्य लक्ष दिवंक. आज एवरी स्टेट इज इन डीप प्रॉब्लेम बिकॉज रेन, पावसाक लागून. काल थोडो वगूत हांव न्यूज पळयतालो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम सगळे रस्तेच व्हांवन गेल्यात. इतलो उदकाचो लोट, घरां कोसळून गेल्यात. वायनाड, केरला 2 विलेजीसूच ना जाले थंय. एक विलेज आयलंड खंय जाला. सरपंच सगळ्याक उदक, एकूच घरां आहा थिंगा, सगळीं गेले. These are human made disasters and we are waiting for more disasters to come for every rainy season, for every monsoon. आमच्या गोंयांत केन्ना तरी कोणें पयलीं होडी गांवांत भोंवतात ती उदकाचेर.
काल इस्कॉलाच्या भुरग्यांक ओड्यांनी घरा पावयल्या ते बुडली. सम ऑफ द विलेजीस आर अंडर वॉटर. कितलो लोक बाबडो पडून गेला. हांव केन्ना केन्ना चिंता असली परिस्थिती आमचेर आयल्यार कितें घेवन वयतले आमी, कांय व्हरूंक जायना. जीव आसल्यार भीक मागून खायन ही परिस्थिती. भावमुडीनो आज आमी घरा वयता आसतना पाप साहेबाचें इंटेन्शन मनान धरुया आनी मागुया आमचे पॉलिटिकल लिडर्स, राजकीय फुडाऱ्यां पासत पाप साहेब सगळे संवसाराक उलो मारता. वेनेझुएला इलेक्शन जाल्यान वोटींग कावंट करचे आदीं जाहीर केलो प्रेजिडेंट जिखलो म्हणून. एक प्रेजिडेंट आहलो तो. आतां लोकांची उचांबळाय, मॅसीव डेमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट. इलेक्शन कमिशनान डिक्लेअर केलो ताका 6.6 मिलियन वोट्स पडले. वोटींग मेजूंकूच ना. आयची डेमोक्रेसी. वोटींग दितात, वोट करूंक येतात, तांचें कितें? भावमुडीनो पापसाहेबाचें मौन आमचें करुया. आयज मागुया आमच्या देशाच्या, भारत देशाच्या फुडाऱ्यां पासून, गोंयच्या देशाच्या, गोंयच्या राज्याच्या फुडाऱ्यां पासून, संवसाराक शिंपडलेल्या सगळ्या देशांच्या फुडाऱ्यां पासून, राजकीय फुडारी, पॉलिटिकल लिडर्स, ह्यो 3 वस्तू तांच्या मनांत आसून सेवा, डिवेलपमेंट ऑफ द एंटायर ह्युमॅनिटी, बरेपणा पासून लोकांचे वावरूंक आनी भोव करून दुबळ्यांक, धाकट्यांक, समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांक तांचे सगळे अदीक लोक ताणें दिवंक रीच करपाक आमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटींत वांटो घेतल्यांक आनी ह्या माध्यमांतल्यान मिसा भेटींत वांटो घेतल्यांक देवा लागीं मागुया. भेटोवनी वेळार आमी गायन गावया आमची सगळी गुबीत चित्रां. C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळी गुबीत चित्रां, आमची सगळी गोडकी दुखां, आमचे आवडे, आमची काळजां, येसू काबीर गोंयकार दोरया, तुझे बेटे बोरी सगळे, जावूंक आमी उड्याचे कुडके, कशे जावूंक सोऱ्याचे देवे, कोतकोतीत आमचे आवडे, तुझे बेटे बोरी सगळे, जावूंक आमी उड्याचे कुडके, कशे जावूंक सोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे भयणी भावनी आमच्या बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खाली मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. बोदयाळ बापा, उतरावरच्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटून आमीच तुका मानतात असलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमीन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्षा आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय
नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोईन ताका सोडयली. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, संवसाराचे सुरवेक जावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवेन आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तुरंगा एकठांय आसलेल्या तुज्या पुतान दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. पातोक करून आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सरशी परतून येवंक आमकां बोळ नासले तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलो. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विश्वाचे आदी आनी एक शाश्वत करारी स्थापूंक वयचे वेळार आपले शिसां बरोबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातो सगळीं रोसना आपणा सोबे बापाचे वेंगेन परतून हाडून आपूण कुर्सार रोगोत वारूंक वेता म्हूण जाण जावन जेजून दाकां सोऱ्यान बोल्लोली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgatoryam. जेजू आमचे पास्क आनी सरोनात असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता. देखून विस्वासी आनी खरे देवा, ही मनशांक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोनवळे बाप्पा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलेले एकेच कुडींत आमकां आयकताय. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ. काकुत्सर देवा,
आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुजे गोपान घे. एक दीस सांचे बरोबर आनी आंकवार मारये भाग्यून जुजे आनी दोर्मदूत आमचो आस्करी भाग्यून मिंगेला सांगाती भाग्यून कशी तुज्या भाग्युना मदें स्वर्गाक तुज्या मुखार आसतले म्हूण आमकांय बरोवचो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार दी. तेन्ना कुशळेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिन वासून पावतले. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून देवाचें राज आनी देवाच्या राजाचे वावुरपी आमी सगलीं एका मनान सगल्यांचे बरेपणा पासत वावरून भोव करून आमचे राजकीय फुडारी समेस्तांची उदरगती पासत वावरून सेवे चाकरेचें मौन तांकां फाव कर म्हूण बरोबर बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसवटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काणयेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. जेजूची शांती सदांच तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाची शेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. असतो जेजू जिवे देवाचो पूत आमचो सर्वुंडार. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें भितोरेवचें म्हाका पावना पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार गायन गावया. जेजूची येयात. D21 पान 58. D21 पेज 58. Tudzie
प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज आमी कुशालकायेन वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभावर तो मोग आमचे काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सोरी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणां सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाव आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जाल्ल्यान सांजे 5 ती 6 कुमसारां आसतलीं. 6 वरांचेर मिसा उपरांत सदां भाशेन परम संस्काराक मागणी आनीक ह्या शुक्राराक आमची गोंयची पवित्र सभा खेरीत भाशेन आमकां मागूंक लायता पाद्री पासत. हें पवित्र ओर 8 वरांपर्यंत आमी गोवळ्या पासत मागतले आनीक सायलंट प्रेयर आसतलें. तातूंतय आमी आमचे सगळे यादनिकांचो मोगान उगडास करुया. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शेनवार 6 वरांचेर तेस आनी ते उपरांत 6:30 वरांचेर मीस आसतलें. सदां भाशेन सांजे 3:30 वरांचेर आमच्या ऑल्टर सर्विसांक जोमात आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस. चवथेर गोवळ्यांचो दीस. खेरीत भाशेन हो दीस आमी आमच्या गोवळ्यांक सांगाताक गोवळ्या पासत मागून सारुया देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी. आनी त्या दिसाचें आमचें धर्मदान आमच्या सगळ्या गोंयांत आसलेल्या करून जाणट्या यादनिकां पासत वयतलें. आमचें कलेक्शन तांकां आमचो तेंको दिवया. तुमच्यांनी बाय चॅक दिवं येता वो बाय कॅश. हो दुडू आमी तांकां बिश्प साहेबाच्या घरांत पावते करतले. आदी फुडेंच तुमचे उपकारी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. आर जेजू भाशेन पान 170 आनी 9 D10 पेज 179. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयताना भावताना जेजू भाशेन आचे मोगान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा